नाव जमीर मागोटकर। आयज एक एक्सिडेंट जालो। हे बायपास तुम्ही पळोवंक शकता, गेले बीन म्हयनो जावंक ना हे इनोग्रेशन जावन हे रस्त्याचे, आणि ही फर्स्ट घटना, एक घटना जाल्ली ITI कडेन आणि ही सेकंड एक्सिडेंट जाला। आमी मागणी केल्ली हांगा एक स्पीड ब्रेकर नाल्यार एक सिग्नलाची सामकीच गरज आसली, कित्याक हे जे इतको व्हडलो सर्कल केला हांगाच्यान कोणाकूच काय कळना खंयच्यान येवपाचें खंयच्यान वचपाचें। आणि तुम्ही पळोवंक शकता हो टर्न जे आहा सामको डेंजर टर्न, लोक रावना हांगा, स्ट्रेट गाडी येता, तुम्ही पळोवंक शकता अशें कोण रावूंक शकना। हांगा कंपल्सरी एक स्पीड ब्रेकर जाय आमकां, कळ्ळें। आनी तुमी आयज एक आमचो रियान म्हणून सरवणचो वाटेचो भुरगो ते बायल्या वांगडा येतालो, तेका ही कार स्विफ्ट कार हेणें डायरेक्ट टर्न स्पिडान मारून तांकां दोगांक उडयला। म्हणजे एक 2 वर्साचो एक चेडूं आसली तेंची धाकटी, तेका काय जावंक ना, पूण दोगांक अशें आयकपाक मेळ्ळा की बांबूळी मेळ्ळा तांकां, पण कित्याक सिट्युएशन आसा तें आमकां अजून काय खबर ना हेजेर। तर हांव सरकाराक आनी आमच्या आमदाराक मागता, हांगा जाता तें जाता बेगीन हांगा स्पीड ब्रेकर नाल्यार एक सिग्नलाची सामकीच गरज आसा।